नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी मळांतल्या ह्या मॅनग्रोव एरियेन आसात. कांय वर्सां पयलीं हांगा एक वॉकवे सरकारान तयार केल्लो, तो मेंटेन सारको जायना. पूण म्हाका दिसलें पर्यावरण दिसा जर एक बरी मुलाखत घेवपाची जर आसत जाल्यार ती आमी ह्या मॅनग्रोवच्या मुळान घेवंक सोदतात. एक बरो चलत आसतना आनी पर्यावरण म्हणटा कितें जाणात, गोंयचो आयकॉन पर्यावरणाचो कोण हो प्रश्न तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. हो जर हांवें विचारलो सगळे म्हणटले तो क्लॉड आल्वारीस. आनी क्लॉड आल्वारीस आज म्हजे बरोबर आसा. क्लॉड बाब, तुमकां हांव पर्यावरण दिसाची परबी दिता. थँक्यू धन्यवाद. अरे हांवें तुमची वळख करून दिली कशी की पर्यावरणाचो गोंयचो आयकॉन म्हळ्यार तूं म्हणून. सो आयच्या दिसा आमी डिस्कस कितें करतले, आमी खूब वेगळे वेगळे प्रश्न घेतल्यात. पूण म्हाका दिसता आयज आमी गोंय वाचोवपाचें कशें, कारण तुवें पर्यावरणाचो एक बावटो घेतलो. आतां फाटलीं कितलींशीं वर्सां तूं तो बावटो घेता, तूं रस्त्यार येता, तूं कोर्टान वता, तूं झगडटा आनी गोंयाक तुवें खुबसो न्याय मेळोवन दिला. मायनींग जर इश्यू जर धरलो जाल्यार ते वाक्य क्लाउड आल्वारीसा शिवाय सोंपना. तुवें राज्य सरकाराक इतलो पयसो मेळोवन दिलो. तूं सतत म्हणटालो की मायनिंगाचे आमी लिलाव करया, मायनिंगाचें ऑक्शन करया. सरकार म्हणटालें ना. आज तुका लागून कोट्यांनी रुपया सरकाराक येतलो. सो मायनींग इतलेंच न्ही जाल्यार मायनींग बाबा सारकें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तत्वाचेर उबें करपाक तुजो हात आसा. पर्यावरण जालें, टुरिजमाचो तुजो हात आसा. सो अजुनूय आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे, TCP मिनिस्टर, तो आतां कितें कितें वेगळे वेगळे क्लॉज हाडत आसा. आनी तो म्हणटा जो पळय कितें प्लॅनिंग जो पळय कितें केल्लो रिजनल प्लॅन 2021 तो चुकलो म्हणून तो आनी कितें घुसपागोळ करीता. सो हें डेली नवें नवें संकट आमचेर येत आसा. सो म्हाका क्लाउड बाब, म्हाका तुजे कडल्यान जाय आशिल्लें तें गोंय वाचोवचें कशें आतां. हें उरतलें गोंय काय हें इज गोईंग टू बी फिनिश्ड? कारण आमी तूंच उलयता न्ही, गोवा टू बी हँड ओवर टू द फ्युचर जनरेशन. कशें करप आमी? ते डिस्ट्रक्शन निसंतन आसा, पण लोक हे आसात, खूब लोक आहात. आणि तुम्ही दुसऱ्या राष्ट्रांत तुम्ही पळयलें, महाराष्ट्र आणि गुजरातान गेले, UPन गेले, ते पर्यावरणाचें काम कांयच ना, लोक नात. बरोबर. गोंयांत तुम्ही पळयल्यात सगळ्या घरांत कोण तरी पर्यावरण मोगी आसतलो सारकें. किंवा सगळे गोंयकार पर्यावरण मोगी आसात. बरोबर. तांकां तांचो गांव जाय, सारकें. तांचो दोंगर जाय, बरोबर. उदकाचें कितें हें आसा, बरोबर. नदी आहा, तांकां झाडां जाय, तांकां पेडां जाय, तांकां कुळागर. सारकें. तो म्हणटा न्हंय जाय. गरीब मनीस न्हय. बरोबर. गोंयकार तो गरीब मनीस न्हय. तो म्हणटा हे सगळें आमचें आसा, हें सगळें आपल्याक सारकें. आनी ते आमी आतां झगडी करतलेच. हय, बरोबर. तुम्ही नश्ट करतात तरी आमी फायट करतले, आमी सांबाळटले. खूब लोक आहा. सो हो एक जें पळय कितें तत्व आसा न्ही, हें लोकां मदीं पावयलां न्ही. सो दॅट इज वन ऑफ युअर ग्रेटेस्ट सक्सेस की पर्यावरणाचें तत्व फकत कोर्टा पुरतें, फकत एक 4 पर्यावरण वाद्या पुरतें उरूना. तें आतां पळय जो ताचो मिनींग आतां सामान्य लोकां मेरेन पावला. लोकांक दिसता पर्यावरण, लोकांनी पयलीं आयकल्लें फक्त नेचर. आतां पर्यावरण लोकांक कळ्ळां, आतां एनवायरमेंट म्हळ्यार लोकांक कळ्ळां. हें क्रेडीट तुका खूब वता, तुका आनी गोवा फावंडेशनाक. ना, आनी खूब लोक आहा. आमचें क्रेडीट आमी घेयना, तेजें फूल घेयना. कित्याक म्हण इफ यू लूक एट निर्मल विश्व आतां त्याचे 2 वर्सां आदीं सादले बाब त्याने पयलें सुरू केलें न्हू. सादले बाब, सातो आल्मेडा, ते लोक आहा. खरें. आनी 70s आनी 80s दुसरे लोक आसले, ते आतां मरून गेल्यात. बरोबर. पण आतां आमी करता काम. पण आमी दुसरे लोक, आमी आज पर्यंत तुम्ही पळयले ते डबल ट्रॅकिंगाचे लोक असतात, मेलावलीचे लोक असतात, सांगेचे लोक असतात. खंय तरी गेल्या सगळे गोंयांत लोक. आणि नवी पिळगी आयल्या. तो अभिजित प्रभुदेसाय तर तुझे परत 2 पावलां एग्रेसिव्ह. तो म्हणजे मायनींग बंद उडय. बंद करूंकच जाय. बंद करून तुम्ही सारकें करूंक जायना तर बंद दवरा. खरें. युरोप तसोच. बरोबर. करूंक जायना तर आनी सगळ्या लोकांक फायदो जायना तर बंद दवरया. बरोबर. कित्याक थोडेशे लोकांक आमी कितें हे सगळे पर्यावरण नश्ट करपाचें. बरोबर. सारकें. आमी 5 जाण फायदो. बरोबर. 5-6 जाणां फायदो. आनी तेच तांकांच ऑप्शन मेळ्ळें मागीर. तांकां ऑप्शन सारकें खरें. आनी तांणी ते तर गुड्डलो सावन करतात, तेच मेळयतात आनी तेच आतां पयले भशेन चालू करतात म्हणून आमकां भंय. आनी तेच मुखार पयले आयले. सामकें. आमी नवे मनीस तरी हाडूंक जाय न्हू, सारकें करूंक जाय. सारकें. न्ही आमी तुजोच कन्सेप्ट बरो आशिल्लो की ट्रकवाले तांचे एक कॉपरेटीव करून तांकां एक मायंड चलोवपाक दियात. थंय वेळीप समाजांतले लोक आमी केपें तालुक्यान ते झगडटात, ते मागताले आमकां कॉपरेटीव करून आमकां मायनींग चलोवपाक दियात. तो कन्सेप्टूच आयलो ना खरो. सरकारा कडेन आज पर्यंत मायनिंगाचो पॉलिसीच ना.
एक्झॅक्टली पॉलिसीच ना. एक्झॅक्टली एक दीस आमी कॉर्पोरेशन सुरू केलें, मागीर ते बंद दवरले. एक्झॅक्टली दुसरे दीस आमी लिला केले आनी ते मागीर आतां चलतात की नात आमी पळयता. Exactly. आनी तो म्हणटा आमी ह्या वर्सांक सुरू करपाचें ना, आतां येवच्या वर्सांक सुरू एक्झॅक्टली करपाचें. एक्झॅक्टली आतां कितलीं वर्सां जालीं? 6 वर्सां जालीं. आनी आमी तेन्नाच सांगलें तुमी सुरू करतात तर अशें सुरू कर, सारकें जातलें बरोबर. म्हणून. आणि क्लाउड हांव तर सतत बरयतालो की मायनिंगाच्या संदर्भात खंयचोय नवो कन्सेप्ट तयार कर, तुमची नवी संकल्पना किंवा पॉलिसी करतना एकलोच मनीस आहा, क्लाउड आल्वारीस, नॉर्मा आल्वारीस आनी तांचे गोवा फुडें, तांकां घेतले शिवाय तुमी पॉलिसी करूं शकनात. तूं म्हणटा तशें जालें, ह्यो मायनींग जर तुमकां जर कन्सल्ट केल्लें, सारकें जर बऱ्या जर सस्टेनेबल तत्वाचेर उबें केलें जाल्यार मायनींग 5 वर्सां पयलीं सुरू जावपाचें. कारण तूं आनी बंद सगळ्यांक फायदो. सगळ्यांक फायदो जावन सगळ्यांक फायदो. आतां सगळें मेलें. आतां तूं सांग तें जायत आहा, तूं सांगता जातालेंच. दुसरें कांय जालें. आमी आतां स्पश्ट केलां, आमी सरकाराक चीट बरयल्या, हय कित्याक आमी सगळ्या गोंयकारांक मायनिंगाचो फायदो डायरेक्ट तांच्या अकाउंटान मेळना तर गुड तुमी सुरू करपाचें नाका. गुड दीस इज हो तुजो कन्सेप्ट, हो कन्सेप्ट सामको बरो. नश्ट करता, पर्यावरण नश्ट करताले, तुमी ते लिमीट करूंक जाय. एक्झॅक्टली. सो 20 मिलियन टन्स इज द लिमिट न्ही? 20 मिलियन टन्स, आय मीन दॅट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड. ओके 20 मिलियन टन्स नाका. कितें म्हण तुका आतां स्पश्ट तुका एग्जाम्पल दिता. आतां 4 तेणे ऑक्शन केल्यात. 4 हय 4ची ऑक्शन ताका कितले पयशे मेळटा? ताका आतां 6,000 कोटी मेळटात. बरोबर. आतां सगळे मायनींग 118 मायनींग लिसीस चालू आसतना हय लोकांक सरकाराक कितले पयशे मेळ्ळे? 900 कोटी. ओ गुड 118 leases Yes. could get only 900 crores and that is 2 वर्सांक, 2009 आणि 2010. पयलीं ताका 30 कोटी मेळटाले, मागीर 900 कोटी मेळ्ळे. बरोबर. आतां बेश्टे 4 मायनींग लिस्ट ऑक्शन करून तुमकां आतां 6,000 कोटी मेळटा. Exactly. तर 6,000 कोटी आणि 900 कोटी खंय? हय. तर आनी 6,000 तुका लागून कोटी- मेळटा. हा, आणि आतां लागून. आतां 6,000 कोटी तुमकां मेळटा तर तुमकां इतलें मायनींग कितें करूंक जाय? ते पुरो सारकें सारकें. आनी तूं म्हणटा की हे पयशे खर्च करनाका, हे काडून तुमी म्हणटात फुडल्या पिळग्या खातीर दवरात. पिळग्या खातीर दवरूंक Exact. जाय. म्हणजे आमच्या तरुण आनी भुरग्यांक ते इन्व्हेस्ट करूंक जाय. Exactly. ते इन्व्हेस्ट करा आणि ते पयशे आमी सगळे मेळ्ळे ते Exactly. सगळ्या लोकांक वांटून दिया. एक्झॅक्टली. आणि हे इम्पॉर्टंट, हे आमचो लक्षात धरा, तो आमचो स्वीडन आणि नॉर्वे ह्या देशां भितर पेट्रोलियम प्रॉडक्ट मेळटात. ते पेट्रोलियम प्रॉडक्ट अशे 4 मायनोरां काडून ते दिवन खावन उडयनात. ते म्हणटात ते काडून इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडान दवरतात, तातूंतल्यान पयसो येता तो पयसो ते विकासाक घालतात. गोंयचे भशेन आज आयलो आज खाबार करून पयशे उडयले न्ही, ते आतां कशें इन्वेस्ट करप ते शिकयतात. हेच तत्व क्लाउड बाब मानता की तो म्हणटा की हे पयशे आतां 6,000 कोटी आयले ते खावन उडयले अशें न्ही, ते पयशे फ्युचर जनरेशना खातीर मेळपाक जाय. मायनींग हे आमकां फुडले पिळगेन विचारपाक जायना तुमी सगळे खाले आनी काबार केले म्हणून हे तत्व तो खूब म्हत्वाचें सांगता. एक्झॅक्टली सरकाराक 900 कोटी जाय तर आमी 900 कोटी दिताले. एक्झॅक्टली 5,000 कोटी तुम्ही सेव्ह करा. 900 कोटी तुम्ही एक्झॅक्टली त्यांना 900 कोटी मेळ्ळे. यू गॉट 900 crores that time, you are very happy. Yes. 900 कोटी आमकां मेळ्ळे, तेच तुका सारकें. तेच दिता. 900 कोटी दिता तुमकां. एक्झॅक्टली 5,000 घाल भितर. 5,000 तरी घाल भितर. सो तूं ताका सामकें सगळें काडून घेवपाक सोदना, तूं ताका बजेटान तुमकां जाय बरें घे 900 कोटी घे, घे. पूण बाकीचे पयशे सारके सस्टेनेबल तत्वाचेर इन्वेस्ट कर. ताजो फायदो फ्युचर जनरेशनाक जावपाक जाय आनी फ्युचर जनरेशनाकूय कळपाक जाय आपल्या कडेन मायनींग आशिल्लें आमी गिरेस्त लोक. फ्युचर जनरेशन तांचे ते आसतना तांकां मिनरल आसचे ना, ते सगळे गेले. सो म्हाका एक सांगात, हें जर गव्हर्मेंटान जर आयकलें ना, कारण तुमी जाणात गव्हर्मेंट आनी मायनींग कंपनीज हँड इन ग्लोज, तांकांच लिजीस मेळटात, वय. तांकांच आतां पावणी करून ताब्यान घेतला. आतां ते कशें चलयतले कोणाक खबर ना, कारण परत गव्हर्मेंट तांकां सामिला. सो आतां फुडें कशें वचप? फुडें आतां आमी कितें आमचे प्रोग्राम आमी सुरू करता आनी 6 म्हयन्यान आमी कॅम्पेन सुरू करतले. एकच मेसेज लोकांक, सेव्ह ऑल. सेव्ह ऑल. सेव्ह ऑल. तुमकां कितें मिनरलाचें कितें मेळटा तें सगळें भितर घाल, कोणाक ते दिनाका. गुड पॉयंट. सेव्ह ऑल. कितें म्हणटा ताका कांयच चर्चा ना. कित्याक तो मिनरलाचो पयसो तो आमचो, सरकाराचो न्ही. एक्झॅक्टली. सो आमचो तर आमी कितें म्हणटा, आमचो सगळो सिवील सोसायटी कितें म्हणटा, यू सेव्ह एवरीथींग. येस ते घाल भितर. मागीर तशें कशें वापराचें तें मागीर तुमी रेफरंडम घेया, डिस्कशन घेया, नवो कायदो घेया, कितें तरी करा. बरोबर. चर्चा कर, सगळें चर्चा गांवागांवान तुमी चर्चा कर आनी मागीर
ताका कितें एक्सपेन्स करपाक स्पेंडींग एक्सपेंडिचर सगळें करपाचें मागीर एक प्रॉपर प्लॅनिंग असपाक जाय हो पयसो कसो खर्च करप वय. आनी तुवें सांगलें तें आयकपाकूच जाय कारण हाका लागून क्लावड ह्या मनशाक लागून गव्हर्मेंटाक ते 6,000 कोटी मेळटात नाल्यार तो म्हणटा तशें 900 कोटी मेळून काबार करून उडयताले 6,000 आय एम सेइंग ओनली फ्रॉम 4 मायनिंग फॉर मायनिंग लिजेस एक्झॅक्टली वॉट अ बिग जे आनी तो आमी आतां सादारण मनीस विचारता हय. इतली वर्सां ती 6,000 कोटी खंय गेले म्हूण आतां पेटले एक्झॅक्टली 6,000 कोटी खंय गेले म्हूण ते सगळे सिंगापोर पावल्या केमन आयलंड्सान पावल्या सगळे दुसऱ्या जाग्यार पावले बँक अकाउंट तो पावलो म्हणटा सामकें खरें मायनिंग कंपन्यांनी फाटल्या 20 वर्सांनूच धरया आमी कितलो पयसो केलो आसतलो तो पयसो खंय पावला तो गोंयांत ताणें इन्वेस्ट केलोच ना आमी जाणात तो पयसो भायर जर ब्लॅक मनी बरी धरून जर उरला जाल्यार तो गोंयकाराचो पयसो ह्या लक्षांत धरत आनी परत तांकां आतां मायनिंग लिजेस मेळटात केदें व्हडलें हें तुवें येदें व्हडलें एक्सपोज केलां हें सामकें खरें आतां तांकां मेळटाले पण कमी मेळटले कमी मेळटलें हय म्हाका क्लाउड बाब एका अर्दान मायनिंग जालें तुवें टुरिजमानूय काम केलां सो हें टुरिजमूय आतां आमी कशें चलोवपाचें कारण निमाणें तुमी जाणा आतां क्लायमेट चेंज परत सी लेवल रायज आमगेले सबंद बिचाचेर सबंद टुरिजम चलता थंय ते शॅक्स काल मिनिस्टरान म्हणलां ते शॅक्स घेतात आनी कोण तो दिल्लीवाल्यांक चलोवपाक दितात सो हें सगळें कितें म्हणजे आतां टुरिजमूय आमचें तेंच भांगराची तांतयां दिवपी कोंबडी आमी कापून खातात जशी मायनिंगान केली ताजेर तुवें केन्ना कारण तूं एका तेंपार गोवा फावंडेशन टुरिजमानूय भितर खूब काम करताले आमी आमचें काम पयलें सुरू केलें टुरिजमाचें तेन्ना तुमी 1988 तेन्ना जागृत गोंयकारांची फावल सुरू जाल्ली प्रोफेसर सेर्जिओ कार्वालोन सुरू केल्लें तेन्ना ते टुरिजमा खातीर आमी सुरू केलें कित्याक आमी सांगलें तेन्ना तुमी आतां ट्युरिस्ट हाडटात प्लेन बरोवन तुमी ट्युरिस्ट हाडटात तांकां कांय फॅसिलिटीज ना तांकां गार्बेज कांय फॅसिलिटीज ना तुमी कांय प्लॅनूय ना तुमी कशें तुमी स्टेक होल्डराचें असोसिएशन करपाचें तांणे नियम आसपाचे कशें करपाचें म्हूण तुमी कांयच करूंक ना तुमी बेश्टे उत्तें दवरलां तुमी कितेंय करया आमी लोक हाडटा तुमी तांकां एक्सप्लॉयट करा म्हूण त्याचे वयर टुरिजम पॉलिसी जावंक शकता आय वील ब्रिंग 20 मिलियन टुरिस्ट यू एक्सप्लॉयट देम दारूचे लोक आहात तुमी तांकां दारू विका घरा बांदतात तांकां जावं दी कितेंय तरी करून दी कॉन्डो बांदून दी तांकां एअरबीएनबी करून दी अरे तुमी इतली हॉटेलां बांदल्या तुमी एअरबीएनबी कशें सुरू केलां सो देर इज नो पॉलिसी एट ऑल देर इज नो थिंकींग आनी ते सगळे प्रायर आहात न्हू आमचे सगळे बीचीस द बेस्ट बीचीस इन द वर्ल्ड आज आमकां 1990चे आमी फोटो घेतलेत सगळे बिचांचे डॉक्युमेंटेशन केलां आज तुवें म्हाका हे एडवान्स नोटीस दिल्ले तर तुका ते फोटो हाडपाचे ते फोटो आनी आज फोटो तुमी पळयल्यात इतलो व्हडलो फरक आहा सो आमी तें सगळें टोटल डिग्रेड करून उडयलो आतां कोण येतलो आतां कोण येता आतां दिसता कोण येतात म्हणून तुका गोंयांत ट्युरिस्ट येतात इंडियन ट्युरिस्ट सोरोप येवपाक बिचाचेर बेश्टे सोरोप येवपाक आनी आवाज करपाक लावाय सगळे सकाळी ते सांजेन म्हाका काल आउट ऑफ कंट्रोल आनी आमी पळयलां बीच डिग्रेड केल्या बिचा वयले मँग्रोव्स कापले ते जालेच पूण वेजिटेशन ऑन द बीच सँड ड्यून्स काडून उडयल्यात इतलेंच न्ही म्हाका काल एकलो NIA वतलो सायंटिस्ट सांगतालो की नुस्तें पळय जे गोंयकार खातात एका अर्दान फॉर्मेलीन म्हणटा आमी दुसऱ्या अर्दान गोंयचें पळय नुस्तें आसा ताच्या पोटान तांकां प्लास्टीक मेळटा ताजे भितर तांकां आर्सेनीक मेळटा सो दीस इज बिकम ए डिजास्टर नाव मर्क्युरी सो दीस इज एका अर्दान तें दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात सगळे कसिनो आयल्या मांडवीन ते सगळे उदक पॉल्यूट करीत आहात सो आमी कितें आतां एका अर्दान मायनींग एरियाक गेल्यो दुसऱ्या अर्दान बीच बेल्ट इतलो सामको श्रीमंत गिरेस्त म्हणटालो तो गेलो आनी आतां उरल्यात आमचे दोंगर आनीक परत तोच इशू आतां फाटले 8 दीस चलता वेगळे पर्यावरणवादी संघटना बोवाळ मारतात की आमचे जे पळय TCP आसा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ते परत 2021 तो पळय जो कितें रिजनल प्लॅन आहा तातूंत भितर कितें घोळा म्हणटा तातूंत भितर भ्रश्टाचार आहा म्हणटा आनी परत जमनी कन्वर्ट करीत आसा सो हाव यू हॅव बिकॉज तूंय तातूंत भितर आसा की हें कन्वर्शन टोटली इलिगल आनी हाचेर लोकांचें लक्ष आसपाक जाय ते कायदो केन्ना बदललो न्हू आमकां मागीर कांयच करूंक जायना आतां ताणें 17(2) ताणें कायदो एमेंडमेंट हाडला टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट तांकां आमकां हायकोर्टान वचून चॅलेंज करूंक पडटलें बरोबर 2 म्हयन्यान ताणें भरपूर जमीन कन्वर्ट केल्या एक्झॅक्टली मिनिस्टरान एक्झॅक्टली भरपूर मोर्जे गेल्या दुसऱ्या अर्दान म्हणजे
आनी त्या आतां आसगांव सारक्या एरियेन 1 लाख रुपया स्क्वेअर मिटराक लँड इतलो व्हॅल्यू आयला. सो थंयची आतां जवळ जवळ कितलेशे लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पयले पळय भरपूर लोक असले, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट असले, मागीर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड असले, मागीर ते गझेट नोटिफिकेशन काढून लोकांचं ऑब्जेक्शन घेवपाक चालू सगळे हाडले. ते आता ते नवो अमेंडमेंट काढला न्हू, ते सगळे काढला भायर. आता जबाबदारी फॉर कन्वर्शन इज ओनली चीफ टावन प्लॅनर अँड द मिनिस्टर. आमकांय बरें पडलें, कित्याक म्हण आतां करप्शन तुमकां दाखोवंक जाय तर दोनच मनीस, चीफ टावन प्लॅनर आणि मिनिस्टर. ओनली 2 people आर रिस्पॉन्सिबल. कित्याक म्हण पब्लीक ऑब्जेक्शन काढला, टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड आहा ताचो अप्रुवल काढला, and they can notify directly. आता तुका आता 2000 स्क्वेअर मिटर तुका चेंज करूंक जाय, तू डायरेक्ट तू वचपाचो, रेट फिक्स करपाची, फारी काडपाची, जालें तुजें काम. ऑफिशियल रेट आहा आनी अनऑफिशियल रेट ह्या दोन्ही फारी करूंक पडटा. एक्झॅक्टली. सो हे पयसो करून हे लोक करतात कितें? गोंय पळयात, हांवें म्हणलें तशें गोंयच्यो दर्यावेळो गेल्यो, गोंयचे मायनींग एरियाज गेले, दोंगर गेले. आतां जे दोंगर उरले तांकां उजो लावन उडयतात. फाटल्या आतां येदे व्हडले फायर आमी पळयल्या, येदे व्हडले बोवाळ भरपूर जाग्यार एक्झॅक्टली लागले. आतां जी पळय शेतां भाटां उरिल्लीं, आमची कुळागरां उरिल्लीं, तेंय आतां काबार करून उडोवपाचें. सो तुका ते गव्हर्मेंट आनी तुका हे पळय जे कितें विध्वंसक आहात, तुका फूल टायम दिता, 24 hours तुका काम चालूच आहा. वय म्हाका रेस्ट घेवपाक दिना. आतां ह्या गरमेन मिनिस्टर वचून रावतात फॉरेलाक, तूं हांगा टर्की वयता, टर्की वयता, दुसऱ्या जाग्यार वयता, आनी आमी हांगाच बसल्यात. पण आमी हांगाच हॅपी आसा, संतोश आहा. आमकां भायर वचपाक कितें, सगळो संवसार हांगा येता, आमी भायर कितें वचपाक. ना पूण ही पळय जी गरमी वाडल्या, आमी आतां ह्या सुंदर ह्या मॅनग्रोव एरियेन आहात, बरी खारफुटी, हांगा बरी ती खाडी आसा. गरमी पळय गोंयची वाडल्या 37 to 40. सो हें जें पळय कितें हें प्रमाण हळू वाडत वतलें आतां सगळे म्हणटात. इन्क्लुडींग युरोपाक आमी पळयतात, थंयच्या कितलेशे सिटींनी आतां थंडी पडत ना, ते गरमीच जावपाक लागल्या. सो तें लोण केन्ना तरी गोंयान येतलें, आमचो हें सोबीत आमी म्हणटात. आनी जर ह्या आतां पळयलें तुवें, आतां मे म्हयन्यान खुबशे कडेन उदकाची टंचाय. जंय बांयो आशिल्ल्यो त्यो बांयो आमी सोडल्यो, धरणाचेर आमी अवलंबून रावले. सो आमकां नळांतल्यान उदक मेळटा ताजेर आमी खुशी आहात. सो अशे वेळार इतले पयसल्यान धरणां बांदप आनी थंयच्यान 40-50 किलोमिटर्स आमी नळ बांदून ताजें हें हाडप इज समथींग. सो आमचे कडेन कसलेंच प्लॅनिंग ना. फाल्यां आतां आनी कांय दिसांनी आमकां उदकाची टंचाय जातली. ही स्थिती सुरू जाल्या कित्याक म्हणून सरकाराची आतां सगळे म्हणटात सरकार करतलो. हाचे सगळे आमचे बांद आतां खाजणाचे बांद पयले सगळे आमचेच लोक पळयताले न्हू. बरोबर. आमचे बांद आनी असोसिएशन सगळे आमीच करताले. एक दीस सरकार केलो आयलो म्हणल्यार आमी आतां सगळे पळयता म्हणून. ती बिगस्ट मिस्टेक. कित्याक म्हणजे एक दीस सरकार म्हणटा हांव करता म्हणून, मागीर ते सगळे नाकाले सुरू जाता. आनी आज पळय सगळीं काजनां आमची, सगळीं काजन सगळीं मोडून बांद सगळीं मोडून उडयतात, नुस्तें काडटात, कितेंय करतात. ताची पावणी जायना, ते पयशे खातात, कोणाचें लक्ष ना, सगळें गेलें. सो आमकां आतां ओन्ली सोल्युशन इज हे सगळें आतां आमच्या हातीन परत घेवपाचें. बरोबर. आतां सरकार डेमोक्रेटायज द सिस्टम. सरकार इज सेइंग प्रायवेटायज. एक्झॅक्टली. आमी म्हणटा हे प्रायवेटायज कर म्हणून, हे परत आमच्या हातीन दी म्हणून. सरकारा तुमी भायर, दिस इज न्यू टायप ऑफ प्रायवेटायझेशन. So we can also call it democratization. Exactly. Means people take charge. People take charge of mining. People take charge of tourism. People take charge of this. We don't want for government to come for giving auction for shacks. आमीच करतले. बरोबर. कित्याक आमी केल्यार एक्झॅक्टली करप्शन आसचें ना. बरोबर. लेट ऑल द shack owners only form association, तांचेच करून दी. मागीर कोण थंय तांकां भितर कळ्ळें की ते दिल्लीच्या पार्टीन ताणें सबलेट केलें, ताका उडोवपाचो भायर. सामकें गुड कन्सेप्ट. आमचे लोक भितरले आहात, आमी सगळें कळटा आमकां कितें जाता म्हणून. गांवान खंयच्या गांवान तुमी रावतात न्हू, सगळ्या गांवान कितें चलता आमी सगळें जाणा. तशें आमचेच सगळे काजान असोसिएशन, शॅक ओनर असोसिएशन तांकां जबाबदारी दी. ना पूण म्हाका क्लावड बाब, म्हाका एक मदीं एक खंत जाता ती अशी की आमी म्हणटात गोंयकार सगळे पर्यावरणवादी, आमकां निसर्गाचो प्रेम आसा. सो म्हाका एक सांगात, आमचे लोकय तितलेच करप. तांकां पयशे घेवन वोटींग करपाक जाय, पयशे घेवन आमी वोटींग करतात. आतां फॉर एग्जाम्पल युरोपाक खुबशे कडेन ग्रीन पार्टी आसात. आमचे कडेन कित्याक ग्रीन पार्टी जावंक शकना?
तुजे सारको मनीस आहा जो एका तेंपार क्लावड आल्वारीस कोणाक नाकाशिल्लो, आतां क्लावड आल्वारीसची इम्पॉर्टन्स लोकांक कळ्ळा. रमेश गांवस आहा, अशे कितलेशे अभिजीत प्रभुदेसाय त्या अर्दान आहा, थंय वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन. गांवां जर लोकां मदीं कॉन्शियसनेस आसा, बरे लोक जिखून येवपा जाय, बरें सरकार घडपा जाय, बरो पर्यावरणा बद्दल जागृता आशिल्लो मुख्यमंत्री आमकां मेळपा जाय. वाय नॉट ए ग्रीन पार्टी? ताका टायम लागता आनी अभ्यास आनी खूब प्रयत्न करूंक पडटलो लोकांक. आनी ते पॉलिटिशियन फूल टायम जॉब. ओके. आनी आमी सगळे पयसो न्हू, पयसो हांव ते काय खातीर हांव म्हणजे पयशे केन्ना तरी लोक पळय आमचो आतां आमच्या गांवांत एक पंच आहा, तो एडवोकेट, तो एकलोच पळय, दुसरे सगळे पॅनल आहा ते आमच्या गांवाचे सगळे मायक्रोलोबाचे ते, पण तो एकलोच आहा, ताचे कडेन पयशे नासले तरी ताणें घरा वचून ताका तो जिंकलो. सेम थिंग विथ पॅट्रिशिया पिंटोन ते कावन्सिलर जाले तेन्ना इलेक्शन जालें, ताणें म्हाका सांगलें 6,000 हांवें डिस्पीस केले, मोडले. ताणे लोक पळय तांकां पयशे कित्याक जाय, कित्याक तो लोक केन्नाच घरा येनात, कॅन्डिडेट घरा येवन तांचे कडेन चर्चा करिनात, तांचे कितें प्रॉब्लेम आहात कशें कोणूच करिना. कोण तरी आतां नवो मनीस आयलो आनी घरा कडेन 2-3 वर्सां तांचे कितें प्रश्न आहात, कितें प्रॉब्लेम आहात तांकां सुदारप. बरोबर तांकां बरोबर जाल्यार लोक ताकाच मत दितले अशें म्हणटात तुमी? मत दितालेच. बरोबर. आनी गोंयांत तरी येदे ल्हान राज्य आमचें, इतल्यो ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमी सगळ्यांक वळखतात. इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग. नॉट पॉसिबल इन महाराष्ट्रा. एक्झॅक्टली. लाख ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी. हय सामकें. आनी बरे मनीस आहात तर आमचो संवसार आज पर्यंत चलयता कित्याक म्हूण बरें म्हूण सरकाराक कारण न्ही, इकॉनॉमी अर्थ म्हणटा आमचो कंप्लीट इकॉनॉमी आज आमी नंबर 1 नंबर 2 म्हणटात कित्याक म्हण लोकांचे पार्टिसिपेशन आनी एफर्ट्स. एवरीथिंग इज बींग डन बाय पीपल. इकॉनॉमी इज बींग रन बाय पीपल. सरकार ताच्या वयर बसला, पण सगळो आमचो लोकच करता. कोणचे ल्हान दुकानां सुरू करतात, ल्हान एंटरप्रायज सुरू करतात, तेच आमचो इकॉनॉमी वाडूनच वयता. बरें सांगलें. ताजो लोकांचेर विश्वास आसा. तो म्हणटा की लोकांच्या खुस्तार गोंय कोणें घडयलें? आमचे आदिवासी आशिल्ले, आमचे शेतकार आशिल्ले, ताणें गोंय घडयलें. हें निसर्ग कोणें घडयलो? आमकां निसर्ग मेळिल्लो परंपरेन, पूण ताजे सांबाळ कोणें केलो? लोकांनी केलो. सो ह्या लोकांक घेवन तो फुडें गोंय घडोवपाक जाय अशें म्हणटा. दीस इज अ व्हेरी नायस कन्सेप्ट. उपाय ना. बरोबर. सो म्हाका क्लावड बाब म्हाका सांग, हे तुका स्वप्न आसा गोंयान भितर एक ग्रीन पार्टी जातली? म्हजो वेळ जालो. आमकां तो खूब वर्सां जालीं. हांव आतां पॉलिटिकल फ्युचराचें कितें ताचें काय खूब काम जाय. आज पर्यंत आमचें काम खूब आहा. पूण तुका केन्ना दिसलें ना इलेक्शना उबो रावप? I thought about it once upon a time, पण हे पर्यावरणाचें काम इतलें आहा ताका वेळ मेळना. ते सगळें बंद करूंक पडटलें आनी दुसरो विंडो सुरू करूंक पडटलो, उक्ते करूंक पडटलो, आनी मागीर ताका सगळें करपाचें. आनी क्लावड बाब खूब कामां आसात. आमी म्हणटा तशें विलेजीस आमच्यो डिग्रेड जाल्यात. सिटीज फॉर एग्जाम्पल पणजे आतां स्मार्ट सिटी म्हणून कन्सेप्ट, तो मोदीन एक स्मार्ट सिटी 110 सिटीज केल्यो. एकय कडेन देशान भितर स्मार्ट सिटी जाली ना. आनी पणजेन तर आमचे इतले फोंडारे काडून दवरल्यात, सत्यानाश केला. एका अर्दान ते सिवरेज पायपलायन फोडल्या, उदकाची पायपलायन समांतर वता, ते आतां उदक लोक पिवपाचे आहात, पावसान भितर पणजे बुडपाचे आहा. सो कशें बाबा, म्हणजे इतले प्रश्न आसात गोंय. इट इज इटसेल्फ अ चॅलेंज. आमी आतां हांगा सकयल पडल्यात, आतां हांगाच्यान आमकां वयरच येवंक जाता सारकें. वी हॅव टू डू इट आनी सकयल चड वचपाना. बरोबर. वी हॅव टू रायज ऑन आवर ओन. वी हॅव टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन. आनी नवे आतां संस्था, नवे असोसिएशन, ऑर्गनायजेशन, विलेज लेवल कमिटीज सगळे येवंक जाय, मुखार येवंक जाय, तांकां सपोर्ट करूंक जाय आमी. आनी त्या कारण आमी आतां नवे सेंटर आमी पर्यावरण दिसाक आमी नवो सेंटर उगडटा. कित्याक म्हण लोकांक कितें तरी सपोर्ट जाय. पब्लिकांक पणजेन आसतलो. ताका सगळें इंटरनेट, कंप्युटर सगळें आहा. कोणाक तरी पब्लीक काम करतात न्हू, ताका थंय स्पेस मेळटलो, न्यूज मेळटलो. ताका मीट द प्रेस करूंक जाय, थंय करूंक जातलें. आनी कांय पयशे दिवपाचे ना. तातूंत तुमी नव्या भुरग्यांक शिकयतले आनी यंगस्टर्स आनी वकील आनी
तांचें कॉर्डिनेशन तांचें आसतलें वा ब्युटिफूल. सो हे आज तुमी आनीक एक स्टेप फुडें घेतात. तुम्ही स्वता आदी बिल्ड सिव्हिल सोसायटी. सिव्हिल सोसायटी व्हेरी गुड. बरो कॉन्शियस. पॉलिटिकल सोल्युशन आसा पण ताका आनीक भरपूर वेळ लागतलो. कित्याक ते आतां ते 40 मनीस आमकां रिप्रेझेंट करतात, तो एकूय मनीस तो सारको ना. विथ द एक्सेप्शन ऑफ कार्लोस आल्वेरेस परेरा, तो एक कितें कितें करता, पण दुसरे लोक तांचे कांय विश्वास कांय ना. ते बेश्टे बिझनेसमॅन. संदेश प्रभुदेसायन ताच्या बुकान बरयलां कितें म्हणजे सगळे बिझनेसमॅन थंय पावल्यात आनी ते बिझनेसूच करतले. गोंयचे फुडाराक आनी ते कांय चिंतपाचे ना आनी इकॉनॉमी कशी चलपाचें कांय चिंतपाचें ना. आनी पर्यावरणाचेर ताचें कांय झिरो अटेन्शन आहा. झिरो. So we need new institutions, new associations, new groups, new village level groups. आणि वेळा कितें म्हणतो आमचो प्रकृती आसा न्हू. बरोबर. वो प्रकृती आसा पळय हातूंत आमी कितें तरी बांदला हातून खरो ऑक्सिजन मेळटा न्ही. मेळटा आनी तो इवन नाव इज अ सायन ऑफ लायफ. नवो जीव ह्यो नाल्यार उरतालो. आनी आमी पळयतात ह्या उदकान भितर काळुंदरां जातात, ह्या उदकान भितर खुबे जातात, ह्या उदकान भितर खूब अशे नवे. दिस इज अलायव्ह. इकॉनॉमी इज अलायव्ह दे. इकॉलॉजी आनी इकॉनॉमी इज अलायव्ह दे. आणि पळय कितले सुंदर हांगच्यान हे खाडीचें उदक. हातून भितर बस कांय घालूंक ना. हय न्ही. ही झाडां आमी घालूंक नात. दीज आर ऑल नॅचरल. दीज आर ऑल एरियल रूट्स. एरियल रूट्स ही ते हांगा ते ऑक्सिजन ताका त्याचे मूळ सगळे सकयल आहात न्हू उदकान आहात म्हणून ताका तो ऑक्सिजना खातीर तो रूट्स वयर दिता. दे आर नोन एज एरियल रूट्स. आमचे सबंद पणजे सिटी इज ए आयलंड आनी त्या पणजे सिटीचे सरभोंवतणी हे मॅनग्रोव्स आशिल्ले, हे अशे तरेची खारफुटी आशिल्ली, ती हळू कापून तुमी आतां पळयल्या हो जो पळय बांबोळे वचपाचो पळय रस्तो तो मेला काय मारला कित्याक म्हणून ताच्या ते उदकाचे भितर वचपाचें ते बंद केला. सो दीस इज समथींग. परत हांव थंय कितें तरी कोण तरी कारस्थान करता अशें दिसता. आनी हें जर पयले मारताले पयले आनी ताचे उपरांत मागीर फिलिंग करताले आनी मागीर म्हणटाले ते डिवेलप मागीर म्हणटाले ते रिजनल प्लॅनान चुकून दवरला म्हणून त्या कारण ताका परमिशन. नाही पण क्लाउड बाब हें पळयलां आतां पणजे सिटी किंवा आमच्यो सिटी ज्यो सरभोंवतणी अशे तरेचे रिवर्स आशिल्ले, अशे तरेचे बॅकवॉटर्स आशिल्ले, हें काबार करता की फाल्यां जर सुनामी किंवा सी लेवल रायज जे हेच मॅनग्रोव्स हें आडोवंक शकता न्ही. आमचे प्रोटेक्शन सुरक्षा धाली आमच्यो त्यो जर गेल्यो जाल्यार कशें कितें आमी. आनी हे आतां ताका हे झाडां येवपाक ताका 20-25 वर्सां लागतात. एक्झॅक्टली. आता प्रॉब्लेम आज सुरू जालें. मास्करेज हेज डन लॉट ऑफ स्टडी ऑन दीस. ताणें मदीं कल्टिवेशन सुरू केल्लें पूण परत NIO तें काम फुडें व्हरपाक. NIO म्हाका तुका एक हो प्रश्न विचारपाक. NIO सारकें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांगा आसा. ताजें काम अशें तरेचें पर्यावरणाचें काम फुडें व्हरप, सरकाराक गायड करप, रिपोर्ट्स तयार करप, आमच्या डिग्रेडेशन ऑफ द बिचीस टू डिग्रेडेशन ऑफ रिवर्स टू क्लायमेट चेंज टू एवरीथींग. मेनली सी आमी पळयतात आतां पयलीं पळय ओरिसा किंवा बे ऑफ बंगालान पळय वादळां येतालीं ती आतां हळू सरकून आतां आमच्या अरेबियन सीन भितर आतां चडांत चड फाटले 2-3 वर्सां आमी पळयलां चडांत चड वादळां अरेबियन सीन आयल्यात. आनी आमची NIO कितें करता अकॉर्डिंग टू यू? सी NIO ते चिंतात आमी नॅशनल इन्स्टिट्यूट म्हणून. हय. आनी आमच्या गोंयान कितें काम करता भरपूर काम केलां ताणें. बरोबर. आतां पयलें ताणें काम केलें तें मायनिंगाचें 1960-70 कितें ताणें पयलो पेपर केलो कितें म्हणून माती सगळी मायनिंगाची नदीन पावता आनी एस्टुअरीन येवन ते सगळे निश्ते कुबे वगैरे सगळे पिड्यार जातात. बरोबर. तेन्ना ताणें पयले रिपोर्ट केलो ताणें कोणूच वाचूंक ना आनी सरकाराचे वयर ताचे कांयच परिणाम ना. ताणें म्हणलें मागीर तो आसलो तो सेनगुप्ता ताचें नांव. ताणें म्हणलें हांवें ताका विचारलें तुमी कितें केलें ताचे उपरांत. ताचे उपरांत सरकार आमकां आयकना तर आमी कित्याक आनी मुखार रिसर्च करूं म्हणून ताणें बंद केलें. रिसर्च बंद केलें आनी ताचे उपरांत मागीर माती व्हांवून येता आनी सगळे ते 2 आतां एस्टुअरीज आहात ते सगळे आतां मातयेन भरल्यात मायनिंगाचे म्हणून सगळे मातयेन भरल्यात. तर देर इज नो कॅपॅसिटी. सरकाराची कॅपॅसिटी ना तांकां विचारूंक. कितें म्हणटाले आमकां आतां सेतू बांदतना तांकां परिणाम जालो कित्याक आमी हायकोर्टान NGTच्या मुखार गेले.
इमिजिएटली ते NIA कडेन गेले आनी सांगलें आमकां रिपोर्ट दी म्हणून. आतां तेन्ना तुमी गेले तर कितें म्हणटाले आमी हांगा आमचे इन्स्टिट्यूट आहात तांचो पूल बांदतात बरोबर. आमी तांकां नेगेटीव रिपोर्ट दिला तर आमकांच मागीर त्रासान पडटले म्हणून तांकां पॉझिटीव रिपोर्ट दिलो. एक्झॅक्टली रेट दिली 10 लाख बरोबर. रिपोर्ट केले आनी दिले तांकां. आतां ही सगळी संस्था सेंट्रल संस्था त्याच काम सरकाराची गुड बुक्सान उरप ऑल सायंटिस्ट सुद्दां आतां बिकॉज तांचे पयशे तांकां थंयसर मेळटात आनी कोणूच इंडिपेंडंट रिसर्च करिना. सारकें सारकें. NIO तुम्ही आता तू गेलो विचारले NIO आमचा वो आता वॉकवे बांधला आता तो परिणाम किती हा कधी इम्पॅक्ट एनालिसिस कर ते म्हणटाले आमकां 20 लाख पैसे दी. बरोबर. कोणा कडेन 20 लाख पैसे आहात. बरोबर. सरकार कांय करपाचो ना. एक्झॅक्टली. So- सो NIO सारखे एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट गोंयान आसा तातूंत भितर व्हडले व्हडले नामनेचे सायंटिस्ट आहात तांचें काम गोंयांक मदत करप तांचें काम गोंयचे प्रश्न हाताळप आनी जर फकत सरकाराक रिपोर्ट न्ही ताणें अशे तरेचे म्हणजे NGOs किंवा पब्लीक स्पिरिटेड इन्स्टिट्यूशन्स पळय आसात तांणी जर रिपोर्ट मागले तांकां सवाय भितर रिपोर्ट दिवपाची सवाय दिवंक जाय. दिवपाक जाय. एक्झॅक्टली. बट वी कॅन ऑल्सो सी वी हॅव नॉट पुट प्रेशर तांच्या वयर कांय दबाव घालूंक ना. घालूं ना. ते आमचे आतां सिवील सोसायटी ग्रुप्स आहात हय. केन्ना केन्ना तांकां बरोवंकूच जाय डिरेक्टराक बरोवंक जाय कित्याक म्हणजे हे हाका प्रॉब्लेम जाला सॉल्ट वॉटरचे बरोबर. तुमी मातशें रिसर्च करा. एक्झॅक्टली. डिमांड तरी आसूंक जाय डिमांड न्हू. आसता. डिमांड ना तर कितें करतले. आमी कितें जालां आमी ती संस्था आमची न्हीच म्हणून धरून बसले. ना ते सेपरेट आनी आमी आमी सेपरेट सेपरेट. एक्झॅक्टली. एक्झॅक्टली. पण प्रेशर घालूंकूच जाय. प्रेशर घालूंक जाय. ताजे आमी म्हाका याद आसा आमी कांय वर्सां पयलीं थंय एनवायरमेंटल जर्नलिस्टां खातीर आमी एक वर्कशॉप घेतिल्लें NIO सपोर्टेड पूण मागीर ते सपोर्ट करनात. तांकां ना. क्लावड अल्वारीस नाका तांचें एक मेन क्लॉज आशिल्लें क्लावडाक घेनाकात मनी. दॅट इज अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ सायन्स. सायन्स करतना सगळ्या घेवपाक जाय लोकांक घेवपाक आयकूंक जाय. स्पिरीट आसपाक जाय न्ही त्या इन्स्टिट्यूशनाक नाल्यार त्या इन्स्टिट्यूशनाचो इम्पोर्टन्स कमी जायत वतले आनी सरकाराची ती माउथपीस जातली. हे सायंटिस्टूय बी ते सायंटिस्टां जर केन्नाय विचारत ते गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट कांयच उलयनात. ना कांय उलोवपाचेच ना. एक्झॅक्टली. सो दीस सगळो संवसारान तूं दिल्ली वच खंय तरी वच तुकाय हो प्रॉब्लेम आसतलो न्ही. तूं ब्रिज बांद तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार सायंटिस्ट रिपोर्ट दितात प्रो रिपोर्ट दितात. ऑलवेज. सो दीस इज नाव ए व्हेरी युनीक कायंड ऑफ आनी व्हेरी. आता आमी ते गास्पात दियास बीच मिरामार मॅरियट हॉटेलच्या मुखार हय हय ताणें तो एक व्हडलो पारे बांदला वॉल बांदला हय आनी हायकोर्टान सांगलें काड म्हूण. हय. आतां सरकार कितें म्हणटा ते काडूंक जायना कित्याक काडल्यार ते बीच इरोजन जातलें म्हूण आनी मागीर कितें करतात ते सेंट्रल वॉटर रिसर्च इन्स्टिट्यूट पुणे तांकां 10 लाख दिवन रिपोर्ट घेतला कित्याक म्हूण हे काडनाका म्हूण काय व्हडलो परिणाम जातलो म्हूण तो तशें करतात. एक्झॅक्ट. सो एका वरान पळय तुमी पयलीं वाट लावप मागीर परत सायंटिस्ट कम्युनिटी कडल्यान रिपोर्ट घेवप तो आसते दवर म्हूण. ते तशेंच जाल्यात तांकां आनी तांचो सेट फी बरोबर. NCSCM निरी CPWRS NIO खंय तरी गेल्यात तांचो मिनिमम रेट 10 लाख. म्हाका आमचे कार्यावळींत म्हाका तुजे कडेन निमाणें आमच्या गोंयकारांक एक संदेश जाय. पर्यावरण दिसाचो संदेश कितें क्लाउड बॉक्स? पर्यावरण कितें करपाचें आतां आमच्या हातीनच आसा. आमकां देवान 10 आंगुठी दिल्यात 2 हात दिल्यात पाय दिल्यात सगळी देवन अक्कली दिल्यात आनी हे आमी आतां सगळे आमी वापरूंक जाय. ही खात्री आसूंक जाय की आमी करूंक जाता म्हूण. आमच्यान जाता करपाक. सरकार करतलो इन्स्टिट्यूट करतले हे करतले हायकोर्ट करतले ना. आतां हायकोर्टान आतां इतली वर्सां त्या सायन मायनींग बंद करूंक प्रयत्न केला पण आज पर्यंत 100% सक्सेस जावना. सरकाराक इंटरेस्ट ना. तर सरकाराक इंटरेस्ट तोच निरोप आमकां आज मेळटा की सरकाराक इंटरेस्ट ना तर आमीच करूंक पडटलें. लोकांनी उठचें पडटलें. एक म्हत्वाचो हय. संदेश दुसरें कांय दिला तो असो की राजकारणान कोण आयल्यात राजकारणान आयले बिझनेसमॅन. 40 बिझनेसमॅन गोंय चलोवंक सोदतात ताजे खातीर पयशे करूंक सोदतात चडान चड पयशे करप ताजे खातीर कितेंय मायनींग लीज तांकांच दी तांचें सगळें डिग्रेडेशन पळोवन घे गांव शहरां आनी आतां जर तुमी पळयलां आमची पळय जी भाटां कुळागरां आशिल्लीं ती सुद्दां कन्वर्ट करून कशें तरी भायल्यांक विकून दवरप. तर आमी आतां म्हणटाले आजगांव ज्यो पळय आतां लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन पळय जी कन्वर्ट केल्या ती दिल्लीकारांनी घेतल्या गोंयकारां खातीर हें करूं ना. हाजो अर्थ असो की आतां लोकांनी उठचें पडटलें लोकांनी प्रश्न विचारचे पडटले. तांणी बरें सांगलां की सिवील सोसायटी गोंयान आसा आनी आपलो तांचेर विश्वास आसा. म्हाका दिसता हें खूब म्हत्वाचें. क्लाउड बाबाक आमी इतलीं वर्सां ताजें आयकनाशिल्ले राविल्ले तांणी गोंयांक एक धडो घालून दिला. तांणी गोंयांक एक मार्ग दाखयला. जर क्लाउड अल्वारीस करपाक सोदता जाल्यार आमी सगळे करूंक सोदतात. क्लाउड अल्वारीस जर
फुडें वचूंक सोदता अशे तरेन खडेगाठपणान उबो रावंक शकता, आमची तरूण पिढी उबो रावंक शकता. आनी म्हाका दिसता गोंय वाचोवन हें गोंय पळय आमचें सुपुल्लें गोंय तें फुडल्या जनरेशना कडेन तशाचें तशें पावोवपाची जापसालदारकी आतां युवा पिढी कडेन, आमचे तरणे पिळगे कडेन आसा. कळवा तुका हांव धन्यवाद दिता. तुवें आमकां बरे तरेन एक देख दिली. गोंय वाचयलेंच पूण पर्यावरण दिसाय बी गोंय कशें सांबाळपाचें हाजो एक बरो संदेश दिला. थँक्यू थँक्यू सर, थँक्यू.